नमस्कार. गोवा टुनाइटा स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. माध्यमिक शाळेत विदेशी भास घेऊन शिकपी भुरग्यांक गोवा बोर्डाची थाकाय. नववेक तिसरो विषय विदेशी भास घेवंक मेकळीक. एनईपीत नववेक विदेशी भाषेचो पर्याय नाशिल्लो. गोंयांत सुमार 17,000 लोकांनी केली रेशन कार्डां सरेंडर. वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखांवयर आशिल्ल्या लोकां सयत सरकारी कर्मचाऱ्यांची कार्डां रिटर्न. खासा रिपोर्ट. मुखेल एजन्सी चॅनलाचे एक्झिट पोल मोदी सरकाराक. एनडीए 350 ते 400, इंडी आघाडीक 150-200. सरकार पक्षात जल्लोष. मार्केटात शिनाल. निकाल 4 जूनाक. एक्झिट पोल थारतलो खरो. एनडीए 400 पार. फुडाऱ्यांक विश्वास. गोंयांत दोनूय बीजेपीचे मुख्यमंत्री उलयलो. तानावडे म्हणटा फिर एक बार मोदी सरकार. राहुल म्हणटा मोदी पोल. लक्षद्वीप केरळात मान्सून सक्रिय. फुडल्या 48 वरांत कर्नाटकात उपरांत गोंयांत तापमान वाडले. 35.5 अंश नोंद. 5 जून मेरेन येलो अलर्ट. वेधशाळेची शिटकावणी. दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवाल परत तिहार जेलीत. वेंचणुकेच्या प्रचाराक लागून सुप्रीम कोर्टान दिल्लो 21 दिसांचो अंतरीम जामीन. केजरीवाल म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचो उपकारी. आणि अरुणाचल विधानसभेत फुडले बीजेपीचे कमळ. बीजेपी तिसरे खेप सत्तेर. सिक्कीमात सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे वर्चस्व. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा लोकसभेचो निकाल स्पष्ट. This news is presented by विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन. जड़ से जुड़ो. खबरो विस्तारान. माध्यमिक शाळांनी एक विषय विदेशी भाषा घेऊन शिकपी भुरग्यांक गोवा बोर्डाची थाकाय. एनईपीत नववेक विदेशी भाषा घेवंक पर्याय नाशिल्लो. आता गोवा बोर्डान नववेक तिसरो विषय म्हणून विदेशी भास घेवंक मेकळीक दिल्या. R3 सकयल आता फ्रेंच, पोर्तुगीज, जर्मन आणि अरेबिक सारकिल्ल्यो भाषा घेवंक मेकळीक. खात्याचे सर्क्युलर. माध्यमिक शाळांनी एक विषय विदेशी भास घेऊन शिकपी विद्यार्थ्यांक नव्या शिक्षण धोरणात नवेक विदेशी भास घेवपाक अडचण येताली. नव्या शिक्षण धोरणात विदेशी भास घेवपाचो पर्याय नाशिल्लो. गोवा बोर्डान गोंयच्या शाळांनी नववेक तिसरी भास विदेशी भास घेवपाक मेकळीक दिला. शिक्षण खात्यान तशें सर्क्युलर काढला. शिक्षणीक वर्स 2024-25 सावन 9वेच्या भुरग्यांक नवे शिक्षण धोरण लागू. 8वे मेरेन एक विदेशी भास विशय घेवपी भुरग्यांक एनईपी खाला थाकाय. एनईपीत नववेक विदेशी भासो घेवपाक पर्याय नाशिल्लो. R1 खाला पहिली भास इंग्लीश घेवपाक सक्ती. R2 खाला कोंकणी, मराठी आणि हिंदीचो पर्याय आसा. तिनातली खंयची एक भास घेवपाक मेळटा. R3 खाला विदेशी भासो घेवपाक मेकळीक दिला. R3 खाला जाय जाल्यार R2 दिल्लो एक भारतीय भास घेवपाक मेकळीक. शिक्षण खात्यान तशें सर्क्युलर काडून कळोवणी दिला. गोवा बोर्डाची मान्यताय आशिल्लेच विदेशी भासो घेवपाक मेकळीक. तातूंत फ्रेंच, पोर्तुगेज, जर्मन, अरबी ह्यो भासो घेवपाक मेळटल्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी. सुमार 16,968 लोकांनी आपली रेशन कार्डां सरकाराक परत दिल्यात. वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखांवयर आशिल्ल्या सयत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छेन आपली रेशन कार्डां सरेंडर करची म्हणून सरकारान उलो मारिल्लो. मेळटा डाटा प्रमाण कार्डां सरेंडर करपी लोकांचो फोंड्यांत चड. खासा रिपोर्ट. सरकारी कर्मचारी आणि जांचे वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखांवयर आसात आणि आपली रेशन कार्डां स्वेच्छेन सरेंडर करपाची म्हूण नागरी पुरवण खात्यान उलो मारिल्लो. सुमार 16,968 लोकांनी आपली रेशन कार्डां सरकाराक परत केल्या. डाटा मेळटा ते प्रमाण फोंड्या तालुक्यात 2,569 लोकांनी कार्डां दिल्यात. सत्तरी 2,393 जणांनी. बार्देसात 2,298 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. दिवचले 1,923 जणांनी. तिसवाडी 1,562 जणांनी.
साश्टी 1321 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात, जाल्यार केपें 1152 जणांनी, पिण्ण्यां 1135, काणकोणा 865 जणांनी आपली कार्डां सरेंडर केल्यात. मुरगांव तालुक्यात 814, सांगे 547, जाल्यार धारबांदोड्यार 389 लोकांनी आपली राशन कार्डां परत केल्यात. मजगती गोंयांत अंत्योदया अन्न योजना कार्ड वापरपी 11,048 लोक आसात. APL कार्डां वापरपी 1,54,645 लोक, जाल्यार PHH वापरपी 1,17,826 लोक आसात. वट्ट 2,83,519 लोक राशन कार्डां वापरतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मुखेल संस्था आणि चॅनलाच्या एक्झिट पोल मोदी सरकाराक चडशा चॅनला प्रमाण NDA 350 ते 400 सुवातो जिखता. इंडी आघाडीक 150 ते 200 सीट मेळटले म्हणून अदमास. मजगती मुखेल एजन्सी सांगता त्या प्रमाण गोंयांत भाजपाक 1 आणि काँग्रेस 1 सीट, मात गोंयांत NDAक मतां 52, इंडियाक 43%. खरें चित्र 4 जूनाकूच स्पश्ट. हे फावट 7 पावण्याची वेंचणूक आणि प्रचाराची रणधुमाळी सुमार म्हयनोभर चल्ली. सरकार कोणाचे? मोदी सरकार, राहुलाचे काँग्रेसीचो कमबॅक काय खतखते? देशभर एकूच प्रश्न. आता पळयात काय मुखेली संस्था आणि चॅनलांचे एक्झिट पोल. इंडिया टुडेच्या एक्झिट पोलाप्रमाण NDAक 361 ते 401 मेरेन सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 131 ते 166, जाल्यार हेरांक 8 ते 20 सीट मेळटा. ABPचे एक्झिट पोलाप्रमाण NDAक 353 ते 383 मेरेन मेळटा. इंडिया आघाडीक 152 ते 182, जाल्यार हेरांक 4 ते 12 सीट मेळटा. जन की बात हांच्या एक्झिट पोलाप्रमाण NDAक 362 ते 392 मेरेन सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 141 ते 161 मेरेन मेळटा, जाल्यार हेरांक 10 ते 20 सीट मेळटा. न्यूज 24 चाणक्यच्या रिपोर्टा प्रमाण NDAक 400 सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 107, जाल्यार हेरांक 36 जागो मेळटा. टाइम्स नावाच्या एक्झिट पोला प्रमाण NDAक 358, इंडिया आघाडीक 152, जाल्यार हेरांक 33 जागो मेळटा. रिपब्लिक टीव्हीच्या एक्झिट पोला प्रमाण NDAक 359, इंडिया आघाडीक 154, जाल्यार हेरांक 30 सीट मेळटा. TV9च्या रिपोर्टा प्रमाण NDAक 342 सीट मेळटा. इंडिया आघाडीक 166, जाल्यार हेरांक 35 जागो मेळटा. न्यूज नेशनाचो रिपोर्ट सांगता त्या प्रमाण 342 ते 378 जागो NDAक मेळटा. इंडिया आघाडीक 153 ते 159 मेरेन, बाकीचे 21 ते 23 सीट काडटा. हे एक्झिट पोलाचे आकडे कांय हजार लाखाच्या वोटर सॅम्पला वेल्यान अदमास. खरो निकाल पुराय देशभरात 4 जूनाक मेळटलो. मोदी, राहुल काय तिसरो कोण ते 4 जूनाक स्पश्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. चडशा चॅनलांनी दिल्लो एक्झिट पोल खरो थारतलो. BJP काडटा जाल्यार NDA मेळून 400 पार म्हणून भाजपाच्या फुडाऱ्यांक विश्वास. गोंयांत BJP 2 सीट काडटा म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा केंद्रात परत मोदी सरकार. राहुल गांधी म्हणटा मोदी पोल. सगळ्यात पयली एक्झिट पोल जे आसा हे ऑलमोस्ट 360 ते 400 हाच्या दरम्यान दाखयता आणि एक्झॅक्ट पोल अबकी बार 400 पार याच पद्दतीन परत एकदा मोदी सरकार 400 सीटेन निवडून येतले हाची खात्री आसा, हाजो विश्वास आसा. आणि काँग्रेसीन ज्या पद्दतीन ह्या एक्झिट पोलच्या डिस्कशनाचेर सगळ्या मिडियाचेर भविष्कार घातला तेतून करून तांच्यांनी आपली हार जी आसा पळय न्हू ही मान्य केल्ली आसा. दुसरो विषय, गोंयांतले 2 सीट दाखयता आसतना एक्झिट पोलांत 1 सीट दाखयता, दुसरो सीट दाखयना म्हणून थोड्या जाणांक चिंता क्रिएट जाल्ली आसा. पण हांव परत सांगता, म्हाका खात्री आसा, सावथ गोंयच्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्दतीचे वोटींग पर्सेंटेज मोर दॅन 75% प्लस वोटींग पर्सेंटेज सावथ गोंयांत पुराय गोंयांत जाल्यार सावथ गोवा सीट ही फावटी भारतीय जनता पार्टी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येता. 20 ते 25 हजाराच्या लिडीत सावथ गोवाचो सीट निवडून येतलो. आणि ते जर पळयलें आसत जाल्यार मोदीजी सुरवाती पासून म्हणजे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं पासून सांगता की ह्या वेळाचेर आमी 400+ म्हणजे 370 भारतीय जनता पार्टी आणि अलायन्स म्हणून 400+ आणि एकूण जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार तो ट्रेंड 400+ हो डेफिनेटली जातलो. पण गोंया भितर कांय चॅनलांनी दाखयलें की 1 येतलो म्हणून. पण हांव अजून सांगता आनी ठाम आसा, गोंयचे 2 सीट जे आसात उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा
हे दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टी जिखतली. कारण ज्या तरेन लोकांनी मतदान केल्लें आसा, नरेंद्र मोदीजीक लागून मतदान केल्लें आसा, आनी त्यामुळे म्हाका पूर्ण विश्वास आसा गोंयचे 2 सीट जिखतले. मान्सून लक्षद्वीप, केरळ आणि तामिळनाडूत पुराय सक्रिय जाला. फुडले 48 वरात मान्सून आंध्र प्रदेशा सयत कर्नाटकात पावतलो. IMDचो अदमास ते उपरांत खंय गोंयांत मजगती आयतारा गोंयांत 35.5 अंश तापमानाची नोंद. आज सांजे सावन 5 जून मेरेन येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. सावड्ड्या मिराबाग जुवारी न्हंयचेर येतल्या बंधाऱ्यांक थळाव्यांचो विरोध. बंधारो आयल्यार लागसारच्या वाठारांनी हुंवार येत म्हणून थळाव्यांक धाकधूक. प्रकल्प नेमको कितें ते थळाव्यांक सांगूंक आमदार गणेशान पंचांक बरोबर घेवन लोकांक समजावंक बसका आपयली. प्रकल्प कितें तो खंय आदीं समजून घेवचो. पंच लोकां बरोबर. सगळ्या लोकांचे कितें आसा की तांकां कळपाक जाय की आमी कितें कितें फेस करतले ते तांकां कळपाक जाय. ते कळपाचें दिवपाचें आमी सगळें समजून सांगपाची तयारी आसा आमची. आनी तरी पण तांकां समज दिसलें फालतू गाडी आनी कितें अडचणी आसा सगळ्यो अडचणी आमी मान्य करून घेवन तेच फुडें वचपाक जाय न्ही. अशे पद्दतीची आजची मिटींग जी पळय आसा ती बरी जाल्या. आनी त्या नंतर हांवूय तांकां कितें आसा 8 दिसांनी येतलो. पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन पळय जें आसा तें एक्झॅक्टली सामकें डिटेलाक रेडी करपाक येतलो डिपार्टमेंटाक. तेजे नंतर लोकांक आमकां मांडटले. लोकांचे खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसा, दुबाव आसा हेजे बद्दल ते क्लियर करपा खातीर आपयल्ली. आनी जालें कितें हितून भितर सगळें इन डेप्थ नॉलेज तेंचे कडेन नाशिल्लें. तेन्ना आमदारान रिक्वेस्ट केला की प्रॉपर पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन आपूण दाखयता आनी तेजे नंतर जे एक्सपर्ट्स आहा तेंचे कडच्यान आमी जाणून घेवया. आनी जर सपोज लोकांचो कितें इंट्रस्ट आसा तो पळोवया अशें. जर सपोज लोकां नाका जाल्यार लोकां बरोबर आसतलो हितून कांय दुबाव ना. कित्याक हे आमचें हीत पळोवप हें म्हजें पयलीं कर्तव्य आहा. जेन्ना सरकार एक प्रोजेक्ट हाडटात तेन्ना सरकाराक मान दिवप हें पंचायतीचें कर्तव्य आसा. आनी ह्या दृश्टीन जर सपोज गांवां नाका जाल्यार आमी गांवां बरोबर आसतलो. बंधाराचें टेंडर जाल्यार सगळें जालें. टेंडर पास बी जालो फक्त वर्क ऑर्डर पावल्या म्हणटकीर आमची ह्या गांवाक मिराबागाक सांगनासतना हो प्रोजेक्ट येयलो. जेन्ना आमी आमची गांवची पंचायत जाली तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना. कोण हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आसा म्हणून आमी गांवची मिटींग घेतली. पूण ह्या गांवची मिटींगे आमच्या वांगडा पंच रावना. सो आमकां खंय तरी दिसलें की आमचे अत्याचार जाता, अन्याय जाता. तेका लागून आमी परत आमची एक मिटींग केली आनी हो एज अ पंच म्हणून तेणी आपयली. त्या मिटींगे येयल्यार आमी सांगलें की आमची समस्या आसा पळय तेंचे कडेन उत्तर कांयच ना जालें. म्हणून एकूच तेणी सांगलां की आतां आमी हेजे मुखार विचार करतले. तेंकां आमी सांगलां की तो पर्यंत हेजें कितें काम तुमचें चालू आसा ते कितें आसता तुमी सगळी बंद करता. कित्याक आमकां पयलीं सविस्तर गांवच्या लोकांक म्हायती दिया मागीरच आमी मुखार तुमकां स्टेप घेवपाक येतले. पूण आमचो ह्या गांवचो सगळ्याचो टोटल विरोध आसा. विरोध कितें आसा की आमची परिस्थिती आमी ह्या गांवांत रावता म्हणजे कशें भावांक उलयता आमकां खबर आसा. त्या ऑफिशियल्सां जावं आमदारा मिनिस्टर हेजे बद्दल कांयच म्हायती ना. ते आमी टुरिजम हाडपाक सोदता पूण आमच्या टुरिजम आमकां नाका. कित्याक आमचो गांव निवळ आनी शांत आसा. टुरिजम हाडून बाकीचे एक्टिविटीज आमचो गांव आमकां खराब करपाक नाका. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परत तिहार जेलीत. वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर प्रचाराक लागून सुप्रीम कोर्टान ताका 21 दिसांचो अंतरीम जामीन दिल्लो. आज जेलीत वतना तो मिडिया मुखार वेंचणुकेच्या प्रचाराक वांटेकार जावंक मेकळीक दिली म्हणून केजरीवाल सुप्रीम कोर्टाचो उपकारी. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दी थी. मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. बहुत बहुत उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए मुझे ये मोहलत दी थी. 21 दिन कल पूरे हुए. अब यहां से मैं सीधा तिहाड़ जा रहा हूं. ये 21 दिन मेरे लिए बहुत विस्मरणीय है.
मैंने एक भी मिनट खराब नहीं किया। रात दिन 24 घंटे देश को बचाने के लिए प्रचार किया है। केवल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, सारी पार्टियों के लिए प्रचार किया। बंबई भी गया, भिवंडी भी गया, हरियाणा भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया, पंजाब भी गया, जमशेदपुर भी गया। जहां मौका मिला, जहां जिसने बुलाया उसी के लिए प्रचार करने के लिए गया, देश बचाने के लिए। मेरे सामने देश था। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी सेकेंडरी है। सिक्कीम अरुणाचल विधानसभेचो वेंचणूक निकाल जाहीर. अरुणाचलात बीजेपीचे कमळ फुलले. 60तल्या 46 सुवातांचेर जैत जोडून बीजेपी तिसरे खेप सत्तेर. पेमा खांडू मुख्यमंत्री. सिक्कीमात सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा पक्षाचे 32तल्या 31 सुवातांचेर जैत. प्रेमसिंग तमांग परत मुख्यमंत्री. गोयचो मुख्यमंत्री म्हणटा अरुणाचलावयल्यान लोकसभेचे चित्र स्पष्ट. अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम ह्या दोन प्रदेशात आज रिझल्ट जाले. आम्ही अरुणाचल प्रदेशात पळयता 60पैकी 46 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जिंकलेली आसा आणि काँग्रेस हार्डली थंयसर एक काय दोन सीट कितें तरी जिंकल्या. ह्या अर्थात दिसून येता की लोकांचो कल हो मोदीजीच्या वाटेन आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या वाटेन आसा, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेन आसा. अरुणाचल सारकिल्ल्या प्रदेशात पयलेच फावटी भारतीय जनता पार्टीक इतक्या मोठ्या प्रमाणात बहुमत मेळप हो खरोखरूच भारतीय जनता पार्टीचो आणि मोदीजीचो विकासाचो विजय आसा. म्हणून तर पुराय देशभर 4 तारखेक कितें जावपाचो आसा ताजो प्री रिजल्ट आज आमकां अरुणाचल प्रदेशात दिसून येता. हांव अरुणाचल प्रदेशचे भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आनी कार्यकर्ते यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. माननीय मोदीजी, नड्डाजी आणि अमित भाई शाह हांचेय बी म्हणजे ह्या विजयाच्या बद्दल हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि अरुणाचल जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्यांनी भारतीय जनता पार्टीक थंयसर संद दिली आणि ज्या पद्धतीन देशाच्या विकासाबरोबर अरुणाचल प्रदेशाचोय विकास हो खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. उबाळ्याचे 2 म्हयन्याचे सुटये उपरांत 4 तारखेसावन शाळा सुरू. नवी बॅग, पुस्तकां, नवो युनिफॉर्म, जोती घेवंक पालक भुरग्यांची धांवपळ. बाजारांनी गर्दी. पावसाळें तेंकले. सत्र्यो, रेनकोट घेवंक घाई गडबड. तेवटेन लोकसभेचे मतमेजणेक लागून शाळा फुडें धुकलच्यो म्हणून मागणेक नेट. केन्ना सुरू जाता त्यो जाता. पालक सामान सामुग्री घेवन स्कुलाक तयार. 4 जुनाक लोकसभा इलेक्शनाचे टेन्शन चडशे पॉलिटिकल पार्टीज आणि पॉलिटिशियन्साक आसा, पण 4 जुनाचे अजून एक टेन्शन म्हणल्यार ते आयला पेरंट्स आणि भुरग्यांक. 4 जुनाक स्कूल स्टार्ट जाता परते आणि तेजी शॉपिंग करपाक म्हणून खुबशे पेरंट्स आणि भुरगीं मार्केटान भोंवता. नवे स्कूल बॅग, टिफिन बॉक्स, रेनकोट, सँडल्स अशें खुबशें सामान घेवपाक सद्या भुरगीं आनी पेरंट्स मार्केटान भोंवता. आमी सद्या पणजे मार्केटान आसा आनी आमी पळोवया की आतां सद्या मार्केटान कसो कितें बोवाळ चल्ला तो. हळडणेचो मायकल डिक्रूजान पारंपारीक केन फर्निचराचो वेवसाय अजून सांबाळा. मार्केटांत प्लास्टीक कदेलां आयिल्ल्यान लोक केनांची कदेलां खूब कमी वापरतात. मार्केट मेळनाशिल्ल्यान नवे पिळगेक हो वेवसाय सांबाळप कठीण म्हणून ताका हुस्को. एक कदल सारकें करतलो जाल्यार आदेश तरी जाय. मायकल प्रुडंटा कडेन उलयलो. सद्याक पळोवपाक गेल्यार प्लास्टिकचे जायते वस्तू मेळटात, पूण पयलींच्या तेंपार मेळनाशिल्ले. पयल्या तेंपार केन फर्निचर व्हडा प्रमाणात लोक वापरताले, पूण आतां चित्र वेगळे. मोर दॅन 30 इयर्स दर एटलीस्ट 30 इयर्स अजून पासून काम करता आनी म्हाका वर्सां जालें आतां 56 गेली कंप्लिटेड 56 इयर्स. आतां तरी पूण चलता, पूण आनी दुसरें कितें जालां आतां कोणूच हें काम करूंक सोदिनात. भुरग्यांक खूब जाणांक आपयल्यार भुरगे ते आमचो हे लायनीन येना, कित्याक पेशन्स जाय, पेशन्सूय जाय तुका आनी तुका एक आवड म्हणटा पळय ती मेन. ही आवड आतां भुरग्यांक ना. आतां भायले बेळगांवचे हांव केन पासून बेळगांव सावन हाडटा, पणजे सावन हाडटा.
आतां थोडे जाण बेलगांवच्यानूय काम करतात थोडे, पूण कितें आहा 1-2 वर्सांनी पळोवंक गेल्यार ती कोदेल जाता बँड. प्लास्टिकान मार्केट कॅप्चर केल्ल्यान आता पारंपारीक कारागिरांच्या कपालाक आटये पडपाक लागल्यात. ही कला आता कशी टिकवप हो तांच्या मुखार प्रश्न. हांवें पळोवंक ना कोणाक एड मेळिल्लो पळय तो. थोडीं जाणां म्हज्या पयलींचे थोडीं जाणां काडटात जायते ट्रेनींग वतात, पूण नो एड आनी काम तुका मातशें डिफिकल्ट. आख्खो दीस तुज्यान काडटाय तूं, नो फायनान्शियल एड तुका कांय ना. म्हूण हांव गोवोरमेंटा लागीं मागतां कोणें तरी हें करून फायनान्शियल एड ओल्ड आहा पळय त्यो आतां कांय जावंक ना. आतां प्लास्टिकाचेर सगळें जालां, पूण थोड्या घरांनी आपले कोदेली आहात, हे भाशेन कोदेली आहा. पूण कितें आहा थोड्यांक हेर आसतल्यो आनी पयले आहा पळय थोड्यांक त्यो नाकाय जाल्या, कित्याक मेंटेनन्स इज व्हेरी डिफिकल्ट नाव. सध्या केन फर्निचराक लागपी सामान पणजे नाजाल्यार बेळगांवच्यान हाडचें पडटा. ह्या वेवसायाक मार्केटूय ना. हे परिस्थितीत फुडली पिळगी व्यवसायात येतली तरी कित्याक असोय प्रश्न. हे खुदचे हांव चार्ज करता त्या प्रमाणे आमी बुराका प्रमाणे यूज करतात. आतां सपोज ऑन द लेंथ वायज एंड द ब्रेथ वायज इंटू 3 रुपीज. थोडे आतां म्हापसा खूब जाण नये आतां आहा ते सांगोट 5 रुपीज अकॉर्डिंग टू द ट्रान्सपोर्ट. आजून पासून कोणूच करूंक ना आनी फुडेंय पासून करचें ना. हांवें थोडे तांकां लागून हांव भुरग्यांक सांगता बाबा हे ट्रेडिशन घेया, कोण ना कोण घेवंकूच जाय, हें फुडें व्हरोंक जाय. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. दिवचले वाळशी ते वाठादेव मेरेन बायपास रस्तो लोकार्पणाक तयार. आमदार शेटये उलयलो. 4 किलोमीटर रस्तो हॉटमिक्स जाला. 75 कोटींचो रस्तो प्रकल्प. दिवचल शाराक बायपास करून सरळ सांखळी पावता. दिवचले ट्रॅफिक जॅम जातालो तो खंय आतां जावचो ना. थळावे म्हणटा बायपासाची सामकी गरज आशिल्ली. आता जर तो आमचो बायपास आसा तो जर पयशात आमच्या हांगच्यान म्हाळशेच्यान सुरू जाला आनी सरळ आमच्या कॉलेजी कडेन म्हणजे जाटीय कॉलेजी कडेन तो हें जालां. काम ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा. फक्त कोड ऑफ कंडक्ट असल्यामुळे डिले जाला. कोड जाल्यार आमी टेंटेटीव डेट एक 6 जून किंवा 11 तारखेच्या नंतर, पूण जुनाच्या पयल्या 15 दिसांक आमी ताचें हें करतले, लोकांक लोक अर्पण करतले फंक्शन करून. सगळें ऑलमोस्ट जाल्लें आसा. आमी जे पळोवपाक जाय जर बिचोले सदांच जर पळयशे, स्पेशली शांतादुर्गा कडेन इतले गाडये थिसर अडकताले आनी थिसर भुरगीं बी आमची आसात. सो एक्सिडंट जावपाचे खूब हे चान्सीस आशिल्ले आनी जे व्हडले गाडये आसले हे मेन बिचोलच्यान वताले. बायपास ही खरी गरज आसा आनी दिवचले ट्रॅफिक खूब जाय. आमचे कडेन आमचे म्हणजे वाळशी ते शांतादुर्गा हायस्कूल एक्सिडंट प्रोन झोन आनी मोठे ट्रक ये ते सांखळी फुडें उजगांव वाळपय वचपी ते ज्यो ट्रॉली त्यो डायवर्ट जातल्यो. म्हणजे बिचोली शहरांतली वाहतुकीची गर्दी कमी करपा लागून वाळशे ते वाठादेव हांगासर एक 4 किलोमीटर बायपास रोड आतां पूर्ण जावपाक येयला. म्हायती मेळटा की आज कॉन्ट्रॅक्टराक पूर्णताय करून हो रस्तो गव्हर्मेंटाक हँड ओवर करपाचो. दरड कोसळपाची भीती आसा. तर हांगातली जी लोक जे वाठारांतले ते म्हणटा की बायपास रोड करून खूबच बरें केला, पण ह्या बाबतींत जेन्ना हायवेच्यार जेन्ना गाडी वयता तेन्ना बारीक गुणे जे आहा वरसून पडटा जे टू व्हिलराक घातक जावं शकता. त्या प्रमाणे म्हाज्या फाटसून तो मोठे दरडू आहा त्याची खंय तरी वेवस्था लावची अशें स्थानिकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. जनावरांची कुयदाद राखपी पेडणेच्या महाबली एनिमल आश्रमाक फंडिंगाचो आदार जावचो म्हणून विमेन एम्पावरमेंट संस्थेचो यत्न. संस्थेन हणजुणा थ्रिफ्ट सेल घडोवन हाडलो. थ्रिफ्ट सेलांतल्यान मेळटा तो फंड एनिमल आश्रमांक वतलो म्हणून WEचे NCR लेसवाला सांगता. आयचे पॅटर्न माळीत विमेन एम्पावरमेंटाचे एनिमल मिशन. नमस्कार. आयच्या पॅट्रन सिरिजान तुमकां येवकार. आयच्या ह्या आगळ्या वेगळ्या पॅट्रन सिरिजान आमी आयल्या एलिफंट अँड को अंजुना हांगासर आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक सेल लागलेलो आसा. हो सेल मोस्टली ऑर्गनायज केला WE ह्या ऑर्गनायझेशनान जे विमेन एम्पावरमेंटाचेर चड भर दिता. आनी मेन म्हळ्यार ह्या सेलांतलो जो प्रॉफीट येता तो वयतलो महाबली एनिमल आश्रम हांकां जे आसा पेडण्या ह्या सायडीक. सो ह्याचेर डिटेलान उलोवपाक आमचे बरोबर आसा WEची फावंडर इन्सिया.
So could you tell us about your organization, what do you all do, and what made you all come up with this concept of animal charity? So WE is a women empowerment organization, and all of us are working women from Goa. We are about 50 of us. So we decided that it was that time of the year where we removed everything that we were not using over the past few months and do a little sale. So we've done a little thrift sale out here. And all the proceeds go to the Mahabali Animal Ashram, which is run by Nikki Todd. She has over 200 dogs, 110 cats, 2 cows. She rescues animals that have no home, that are unwell, that are injured. And we just wanted to do a little bit. You know, we all have moved to Goa, and Goa has given us so much. So we just wanted to give back in our small way. So this is your first sale towards animal charity. Yes, this is our first sale, but certainly not the last one. We all are big pet lovers, so we want to do our best and keep doing these sales every few months so that we can contribute to the charity. So we meet twice a month and we're always doing different things. This is the first time we've done a sale and the response has been so great, but I feel like we're going to do it every 3 months. I think our most important message is that if you've come to Goa and made it your home, just don't keep taking, learn to give back. There are a lot of people, there are a lot of pets, especially animals and dogs in Goa that, you know, need support. So if you can do a little bit by giving from what you have, which Goa has given so much of, I think we should all do a little bit. तरी actually Insia, the founder of WE, जी हांगासर एक वेगळो वेगळोसो सेल घेवन आयला आनी ताजो प्रॉफिट जो आसा तो वयतलो महाबली एनिमल आश्रम हांकां. स्टुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकर वांगडा अपेक्षा पेडणेकर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.